Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. आता तुम्ही कोणाकडे उलयल्यान हा स्वर्गीच्या बापा कडेन न्हू तिका खबर ना आमी आतां ही गिफ्ट ऑफ टांग उलयता न्हू ती कोणा कडेन उलयता स्वर्गीच्या बापा कडेन उलयता तुजो आत्मो आनी बापाचो आत्मो एक जाता आनी आमी ही भाशा उलयता स्वर्गीच्या बापा कडेन आमी आतां उलोवन उलोवन मनशा कडेन थकल्या न्हू ताका लागून आमी आतां चड कोणा कडेन उलोवंक जाय स्वर्गीच्या बापा कडेन ही भाशा कितें जाता देवसाराक कळना फकत तूं आनी बाप वाचून दाखोवया मातशें हिंकां कळचें ना 1 Corinthians 14:2 पळय कितें म्हणटा तें तुमकां तर गिफ्ट ऑफ टांगाचें हें जाय जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय 1 Corinthians 14 चॅप्टरान आख्खे गिफ्ट ऑफ टांगाचें आहा एकूच वाचया पळया 14:2 पळय कितें म्हणटा तें जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती देवा कडेन उलयतात मनशां कडेन न्हय पळय कितें म्हणटा आमी ते विचित्र भाशांनी उलयता तेन्ना कोणा कडेन उलयता देवा कडेन उलयता ती भाशा सैतानाक कळना आमी कोणा कडेन उलोवंक जाय चड देवा कडेन न्हू देवाची भाशा देवाचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जाता आमी जेन्ना उलयता तेन्ना कळटा न्हू ताका लागून आमी चडशी जिबेची जेणे उलोवंक जाय हांगासर आमी चडशे कित्याक करता जिबेचे जेणे थोडी म्हणटा कितें जी गिफ्ट ऑफ टांग उलयत आसता म्हणटा थोडी म्हणटा तांकां खबर ना न्हू ही भाशा बाप आनी तूं ताका लागून आमी चड जिबेचे जेणे उलोवंक जाय सैतानाक कळना न्हू सैतान हे भाशेक कन्फ्यूज जाता सारको ताका फकत बायबल खबर आहा सैतानाक बायबल खबर आहा सगलो तो बायबलान येवन आमकां टॅप करिना तो तुका 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 आतां हांगासर तुका हिलींग मेवळें तूं कितें सांगतलो हा तूं खरेंच तुका हिलींग मेवळा खरेंच मेवळा मागीर आमी कितें डावट घेता न्हू मागीर आमी म्हणटा ताका अरे वच रे हांव ऑलरेडी म्हाका बरें जालां जेच्या गायांनी म्हणटा आमी तुमकां आतां हांगासर हिलींग मेवळें तुमकां घरा वचून तुमकां म्हणटलो अरे खरेंच तुका थंय वचून हिलींग मेवळा 2 ना 3 ना तुका विचारतलो तो तेन्ना आमी कितें तर फसतली डुबाव जातली आमी सांगूंक जाय म्हाका हिलींग ऑलरेडी मेवळा जेवच्या गायांनी ऑलरेडी बरी जाल्या रे वच रे तूं ऑलरेडी बरी जाला आनी तूं तो दुबाव दर्शीत हय दिसता मातशें दुखता गे दिसता रे म्हणटा मागीर तो जरूर तुका अटॅक करतलो आनी थंय तुका दुखडें हाडटलो ताका लागून आमचें जोण एकलें जाल्यार आमी कोणाचें उतर आयकता आनी आमी कितें उलयता तें कळटा न्हू कळ्ळें न्हू आमी आतां गिफ्ट ऑफ टांग मागीर कित्याक भशेन उलयता ती हां आमी चड कित्याक उलयता ती कळ्ळें न्हू हांव आनी बाप थँक्यू जिजस हालेलुया 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 स्टार्ट जालें अर्गा तुका जेजू हायच्या दिसा पासत वेळा खातीर तुका अर्गायता तुवें आमकां एक परतून सोयेक दिलेल्या पासत आनी आमी उलयता ते उतर आमी न्हू पूण पवित्र आत्मो आमच्या भितर आहा तो सगळ्यांक उत्साहमय करता आनी उलयता म्हणून तुका आमी अर्गायता तशेंच सोम्या ह्या भाव भयणाकूय कितें गरज आसा तेंच तांकां म्हाज्या तोंडांसून उलयता म्हणून तुका आमी अर्गायता दिन वाजता आमेन आमेन थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया 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 लिटे भाशेन टेस्टमनी सांगता हांव एकदां पडलेली म्हणून हांव शॉपार वयताली शॉपार वयताना म्हाजो पांय मातसो तो वणो आसलो थंय कापेत आसली म्हणून हांवें पळोवंक नासली हांव गेलें आनी ते कापेचेर पांय पडलो आनी म्हजो पांय अस्सो जालो आनी म्हाका चलोंक मातशें कुटेत येयली ती शॉपकार विचारूंक लागली म्हाका बाय पडलय तूं कितें जावंक ना जाल्यार म्हाका कांय जावंक ना म्हटलें हांव जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरी जाल्या म्हटलें आनी जेजूक जशें म्हटलें कुर्सार मारलेलो आनी जेजूक जशें फ्रॅक्चर नासलें थंय म्हाकाय फ्रॅक्चर ना आनी हांव ऑलरेडी बरीच जाल्या हांव तें म्हणीत रावली आनी तशीच कुटेत घरा येयली आनी बाजाराकूय गेली बाजार केलो तोच पांय कुटेत आनी 2 पार हांव अशी सोद्दी शॉपार वयता सोद्दी वयता शॉपाचेर म्हळ्यार ते हांव कशें पळय कितें हांव नको टेस्टमनी जावंक जाय आसली ती आनी मागीर येयली घरा कडेन जेवली बिवली आनी बेडीर न्हिदोंक गेली बेडीर न्हिदोन उठली पांय जमनीक तेकाना पांय सारको घोट जाला पांय जमनीकूच तेकाना सारको चलोंक जायना लंगडी घालून
बाथरुमान टॉयलेटान वचूंक जाय जाल्यार मातशें इतलें उच आहा न्हू उखलूंक जाय आसलें गो उखलतालो बाथरुमान धुवतालो व्हरून म्हणजे चलोंक पांय तेकाच नासलो जमनीक आनी मागीर हें जालें आतां म्हटलें आनी दुसरे दिसा म्हाका ते आमकां डिप्रेशन केस आहा तांकां शिकोवंक वचोंक जाय आसलें आनी हांवें तांकां कितें गिफ्ट हाडलेलें तें दिवपाकूय जाय आसलें म्हाका ताका लागून आतां म्हाजो हुस्को कितें फाल्यां हांव कशी वयतली जेजू तें हांव नको पूण हांव फाल्यां वचोंकूच जाय म्हाका हांव फाल्यां वयतलीच जेजू हांवें सीट हें केलो आनी मागीर जालें सांज जाली चलोंक जायना आतां कळोंक जाय न्हू कितें तरी जालां तुका त्या पासत मागोंक मेळटा न्हू मागीर कितें कितें जालां तें पळोवपाक लागून मागीर कितें केलें हांवें घोवाक सांगलें म्हाका मातशें डॉक्टरागेर व्हर कितें जालां तें कळोंक जाय न्हू आनी त्या पयलीं डॉक्टरागेर वयताना हांवें मागणें केलें सरेस्वराचो आत्मो डॉक्टराचेर आहा देवाचो फावर म्हाजेर आसा आनी डॉक्टर न्हू तो जेजू तूं म्हाका चॅक करताय आनी त्यो नर्शी आहा त्यो आज भोवडी म्हाका चॅक करताय आनी ह्यो सगल्यो मिशिनरी तुज्यो जेजू आनी म्हाजो रिपोर्ट नॉर्मल म्हाका फ्रॅक्चर ना जेजूच्या नांवान जेजूक जो हो खुर्सार मारलेलो तुमकां वाचूंक जाय जाल्यार तुमी मागीर वाचूं येता तुमी साम्स 22:14 बरयलां जेजूक जेन्ना खुर्सार मारलेलो तेन्ना जेजूची हाडां सगळीं जॉयंटांसून सुटलेली पूण ताका फ्रॅक्चर नासलो त्या हाडा वरवीं म्हाका तुज्या हाडां जशी जॉयंटांसून सुटलेली आनी तुका फ्रॅक्चर ना तो म्हाज्या पांयांकूय जेजू फ्रॅक्चर ना तुका फ्रॅक्चर नासलो म्हाकाय फ्रॅक्चर ना हांव पयलींच मागणें करून गेल्ली मागीर डॉक्टरागेर गेल्ली डॉक्टर म्हणालो एक्सरे काडूंक जाय हांवें सांगलें म्हाजो एक्सरे नॉर्मल जेजूक कांय नासलें म्हाज्या पांयांकूय कांय ना कित्याक जेजून म्हाजो पांय घेतला आनी म्हाका आपलो पांय दिला एक्सचेंज केला डिवायन एक्सचेंज आनी हांवें म्हटलें आनी हांव गेली आनी तो एक्सरे काडलो हांवें म्हटलें म्हाजो एक्सरे नॉर्मल म्हाका कितें जाय तें तुमकां कितें जाय तें तुमी डॉक्टरागेर पासून गेल्यार तुमकां जाय तें कितें जाय तें उलोवंक जाय तुमी डॉक्टर तुमकां जाय तो रिपोर्ट हांवें जर म्हाका फ्रॅक्चर आहा म्हटलेलो म्हाका फ्रॅक्चरूच जातलो आसलो कित्याक म्हाका जाय तें उलयलें हांवें तो तुमकां जाय तें उलोवंक जाय आनी चलोंक जायना म्हणटूच तुमी जाणा न्हू दोतोर कितें तें सांगतलोच न्हू फ्रॅक्चर आहा कितें तें सांगतलोच न्हू चलपाक जायना म्हणटूच उखलून व्हरपाचें म्हणजे हांवें म्हाका जाय तें उलयलें म्हाका फ्रॅक्चर ना जेच्या नांवान हाजो पांय ऑलरेडी बरो जाला डॉक्टरान एक्सरे काडलो येयलो आनी ते कंप्युटरार घातलो आनी झूम करून पळोवंक लागलो बारीक मोठो करून पळोवंक लागलो आनी तूं म्हटलें कितलोय पळय म्हटलें कित्याक म्हाजो पांय न्हू हो म्हाजो जेजूचो पांय जेजूच्या पांयांक फ्रॅक्चर नासलो म्हाज्याय पांयांक फ्रॅक्चर ना तूं कितलोय झूम करून पळय म्हाका फ्रॅक्चर ना जेजूच्या नांवान हांव म्हणीत रावलें आनी मागीर घोवाक फोन हाडलो आनी घोवाक म्हणलो ताका फ्रॅक्चर ना घोव म्हणलो प्रेज गॉड डॉक्टर होच पळोवंक लागलो प्रेज गॉड म्हणिना फुडें कित्याक तो हिंदू आसलो न्हू आनी मागीर घरा येयली म्हाका ती क्रॅप बँडेज दिली बांदपाक आनी म्हणलो 8 दिसांनी परत यो हांवें म्हटलें म्हाजो पांय कांय न्हू म्हटलें हांव कित्याक हें करूं हांवें एकूच दीस क्रॅप बँडेज ती बांदली दुसरे दिसा काडून उडयली कित्याक म्हाजो पांय ऑलरेडी हील जाला न्हू म्हाका तेजी गरज ना हांवें ताका मागीर दुसरे दिसा बांदूंक ना हांवें आनी मागीर म्हाजो पांय 24 वरां भितर जावच्या पयलीं म्हाजो पांय बरो जालो कहो जालो सांगता मागीर राती कडेन डॉक्टराक वचून येयली येवन बीन कांयच ना हा तस्सो आहा पांय कांयच फरक ना आनी हांव देवाचे उतर म्हणीत आहा जेजूच्या पॅशन ऑफ क्रायस्ट पिक्चर घालता जेजू ह्या दुखी वरवीं म्हाज्या पांयाचे चाबूक घेतल्या तेच्या वरवीं म्हाजो पांय बरो जाला सगळें पळयता सगळें म्हणटा सगळें करता जेन्ना हांवें प्रिचींग ब्रादराचें प्रिचींग आसलें प्रिचींग चलतालें ते प्रिचिंगार ब्रादर कोणाचो हात वयर येयनासलो ताका प्रे करतालो तेन्ना हांवूय तेच्या फाटल्यान ते रिपीट करूंक लागलें जेच्या गायन तो बरो जाला आतां ते कमांड घातलो पांयांक आनी पांय स्ट्रेट जा आनी वयर सर बी म्हणून हांव थंयच कमांड घालता हांवें म्हाज्या पांयांक घातलो मागीर मदें राती न्हू म्हाजो पांय मातसो बोटां अशी हालूंक लागली हांव तेन्नाच म्हटलें प्लीज गॉड म्हाका फाल्यां वचोंक मेळटा प्लीज गॉड म्हाका कितें तें पांयाचो हुस्को नासलो म्हाका फाल्यां हांव तांकां वयतली आनी तांकां कुशीक शिकयतली तेजेर म्हाजो लक्ष आसलें सारकें आनी जेदूक सांगलें हांव फाल्यां वयतली म्हणजे वयतली कशी वयतली कितें वयतली तें हांव नको पूण फाल्यां म्हाका वचोंकूच जाय त्या भुरग्यांक म्हाका शिकोवंकूच जाय जेजूचें शिकयताले आमकां आमी तांकां सॉंग्स म्हणटाले तेंच्या वांगडा आनी तांकां बरें तांकां एन्जॉय करताले तेंच्या वांगडा आमी तें म्हाका जाय आसलें तांकां वचपाक आनी मागीर 24 वरां जावच्या पयलीं हांवें ते सॉंग्स म्हटले आनी म्हाजो पांय बरो जालो आनी हांव स्ट्रेट चलोंक लागली रातचीच उठून हांव उठली पांय तेकयलो आनी जेजू थँक्यू जिजस म्हटलें आनी रातीच नाचोंक लागली कित्याक
उर्बा जाली न्हू फाल्यां म्हाका वचोंक मेवलें तांकां शिकोवच्याक. ताका लागून तुमकांय सांगता होय टेस्टींग तुमकांय येतलें तुमकांय दाखयतलो सैतान तुमकां जायना चलो तुमचे कडेन कांय करूंक जायना. तुमी सांगा आमी जेजू वरवीं आमी सगळें करूंक शकता जायना. जेजू वरवीं सगळें करूंक जायना आमकां. फिलिपियन 4:13 म्हणटा न्हू आय कॅन डू ऑल थिंग टू क्रायस्ट जीसस हू स्ट्रेंथन्स मी. पळय आमकां जेजू वरवीं सगळें करूंक शकता आमी. तो आमकां घोटाळ दिता. तुमी एकूच स्टेप घेवंक जाय. आमी कितें करता आमकां तर मातशें कितें जालें वयस पांय चलोवंक जायना बसता आनी रडटा. हे रडल्यार मागीर कितें करता सैतान आमकां आनीक टॅप करता आनी तुका मागीर चलोवंक सारकेंच जायना. हांवें तर म्हाका म्हटलेलें न्हू म्हाका फ्रॅक्चर आहा वयस म्हाका चलोवंक जायना. हांवें तर उच्चारलेलें जाल्यार दोतोराच्या तोंडासून तेंच जातलें आहलें न्हू. म्हाका प्लास्टर घालून घरा धाडटलो आहलो तो. मागीर चलोवंक ना काय एकाच जाग्यार. आमकां ताका लागून आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. आमकां जितून सांगलां आमकां बासायलां कितें जितून तुमकां जाय तें उलया तुमी घ्या म्हणटा तो जाणा न्हू. आमकां दिल्या पदवी आमकां एका उलोवपाक ह्या दुयेंसा कडेन दिल्या आमकां पदवी. आमकां भिरांत धरूंक दिवंक ना ताका. आमकां कितें येयलें जाल्यार आमी भिरांत धरपाची न्हू. आमी उलोवन घेवंक जाय. उलोवन घेतल्यारूच आमकां पेखोवणी मेळटा जाल्यार आमकां खंयच पेखोवणी मेळची ना. तळेंत न्हू एक जालें टेस्टिमनी. आनी एकदां हांव म्हाज्या भावाच्या घरा वयताली आनी पावस पडटालो न्हू पोरूत 1 वर्स जालें आनी हांव वयतालें भावाच्या घरा न्हू आनी काजन म्हाजो नासलो म्हाका व्हरपाक म्हणून इतली वाट हांगरसून वतली तितल्या म्हणजे त्या पेक्षा सुबेज वाट आहा भावाच्या घरा वचपाक. थंय हांव वयताली न्हू तसोच न्हू म्हाजो पांय न्हू वणो आसलो आनी ते जाणा न्हू पावसान कळना न्हू तें उदीक खंय भरलां आनी वणे तें तोच पांय म्हाजो उदक पडलो असो जालो आनी कांय जावंक ना म्हाका. हांव बरी चलत बीन गेली घरा कडेन तिंगेर भावागेर गेली घरा कडेन न्हू बरी चल्ली बिल्ली आनी तिका भावाच्या बाय सांगलें हांव तें तूं म्हणल्यार कित्याक रावोंक ना हयसर आपूण व्हरोन घेवपाचें तुका म्हणून लागली. हांव येयलें बसलें आनी घरा तिंगेर पावलें हांव बरी चल्ल्या सगळें जेयली बिली सगळें केलें आनी मागीर न्हू 12 एका कशें न्हू म्हाजे पांयांसून असले किटकिटे मारूंक लागले सारके आनी कितें जाता तेंच कळना सारकें. आनी हांव रातचें उठलें आनी ती भावाची बाय न्हिदल्या कुशीक म्हाजी. आतां कितें करूं तिका उठोवंक कांयच कळना. उठलें हांव मिठाचो शेक मारलो तरी जायना सारकें आनी जेच्या गायांनी ऑलरेडी बरी जालां कमांड घालता ए पेन ए दुखी तुका म्हाजे कुडीन कांयच अधिकार ना तूं इल्लीगल येयला म्हाजे कुडीन आत्ताच्या आतां सेपरेट जाय कुडींतली तुका कसलोच अधिकार ना म्हाज्या पांयान वच हांगासरली वच म्हणजे वच तुका कसलोच अधिकार ना. आनी रातभर जेन्ना म्हाका हांव गिफ्ट ऑफ्टांक उलयत रावता आनी आर्गां दिता आर्गां तुका जेजू कोणाचो तरी पांय दुखता ह्या वेळार तेकाय तूं सुटका दिताय म्हाकाय सुटका दिल्या तुवें तेकाय सुटका दिल्या तुवें आनी आर्गां दिता कित्याक जेजू हांव तर न्हिदलेली जाल्यार म्हाका तुजे कडेन मागणें करूंक मेळचें नासलें म्हाका. आनी आर्गां दीत रावली गिफ्ट ऑफ्टांक यूज करीत रावली सारकी सकाळीं 5 जंय म्हाका बरो जालो पांय म्हाजो आनी म्हाका 5 मागीर दोळो लागलो मागीर हांव 7 उठलें. पळय कितें जाता एकदां आमकां कळना आमी कितें करता तें आमी ती पेन आमकां कित्याक येता केन्ना केन्ना दुसऱ्यांकूय लागूनूय येता दुसऱ्यांक तें टेंशन आसता दुसऱ्यांक तुजो पांय दुखता तेंच्या पासतूय आमकां मागपाक दिता. ताका लागून आमी जितले दुसऱ्या पासत मागता तेन्ना आमकांय पेखोवणी मेळटा. आनी आमी एकदां आमकां कितें आमी म्हणीत आसा पूण आमकां पेखोवणी गावना. कित्याक गावना आमी दुबावान घाता म्हाजी आयकतलो मागणी म्हाका पेखोवणी मेवडी काय ना मेवडी. आमकां ऑलरेडी पेखोवणी जेजून दिलेली आसा खुर्सार मरोन आमी तर आमकां जेजूक तर आमी खुर्सार पयत न्हू जाल्यार आमची सगळी दूख वयतली. जेजूची पयल्यार न्हू तुमी जेजूक विंगलो केलो तेन्ना जेजूक आतां आमी कितें म्हणटा जेजू असो आमकां दाखयता पळय पिक्चरान तसो जेजू ना. तेजी फोकस सगळी आडां दिसताली सारकी. साम्स 22:17 म्हणटा केन्ना तेजी सगळी आडां दिसताली. आडां केन्ना दिसता मेजूंक जाताली म्हणटा हाडां तेजी सगळी केन्ना आतां आमकां आमची मेजूंक जाता आमकां मांस आहा. तो जेजूकूय खंय तुमी पिक्चरान पळयला तो जेजू पळयला ताका सगळें मांस आहा पळोवंक ना पिक्चर दाखयता हेजेर
तो साम 22 बरयता त्याची सगळी हाडां दिसताली खंय ती मेजूंक मेळटाली खंय हाडां एक एक खंय सारके इतलो ताका दूख जाल्लेली ती दुखी वयरी आमची दूख बरी जाता ताका लागून आमी पळोवंक जावं खुर्साकाळी म्हणल्यार जेजू खरेंच तूं म्हाज्या पासत ही दूख घेतला आनी तुज्या गाया वरवींच म्हाका सुटका मेवल्या पेखोडी मेळ्ळा जेन्ना आमी हे उचारतली तेन्नाच आमच्या जिवितांत ह्यो सगळ्यो मिलाग्री जातल्यो आमी तो उचारिनाच जाल्यार आमच्या जिवितांत जावच्यो ना आमी तर हेचेर तेचेर विस्वास दरीत जाल्यार आमकां जावचें ना आमी फकत देवाच्या उतर कितें सांगता तेचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय आनी तेचेर आमी नियाळ करूंक जाय खरेंच जेजू हें सगळें म्हाज्या पासून घेतलाय आनी तुज्या गाया वरवींच म्हाका सुटका पेखोडी मेवल्या ऑलरेडी कळ्ळें न्हू आमी कितें करूंक जाय तें हां पेखोडी कशी मेळटाली जाली न्हू हां तुमी करतल्यात न्हू कितें येयल्या टेस्टींग येयल्या कितें करतल्यात भियातल्यात हां जेजूच्या नांवान कमांड घालूंक जाय हे इन्फॉर्मेटी म्हाजे कुडीन तूं इल्लिगल येयलाय ताका नांव दिवंक कळना तुका आतां XY दुयेंस सांगलां आमी ते दुयेंसाचें नांव घेवंक कळना ते दुयेंसाचें जेन्ना नांव घेता तेन्ना तें जिवें जाता ती इन्फॉर्मेटी म्हणूंक जाय तूं म्हाजे कुडीन इल्लिगल येयलाय इल्लिगल येवंक ना आमचे कुडीन आमकां जेजून रचतना कितें तें दुयेंस घातलेलें परफेक्ट रुतलेली न्हू मागीर इल्लिगल येयला म्हणटकूच आमी ताका धांवडूंक जायना आमचे कुडीन इल्लिगल येयलाय तूं आत्ताच्या वता सेपरेट जा तिसो सांगलेलें हांवें तुमकां एक आमकां कांटो लागल्या पुरो बोटाक नाल्यार पांयांक तो कांटो आमचो घेता आमचे कुडीन घेता दवरता कितलीं उरता तो कांटो काय काळीसर आमकां थार ना किटी किटी मारिना तो सारको चलतना त्रास जायना आमकां तो कोण इल्लिगल ताका लागून जेन्ना आमी तो कांटो काडटली तेन्ना पांय सारको हात सारको जाता न्हू आमचो जाल्यार पळय किटी किटी मारता कसले सारके एकदां काळीसर सुशेग ना मागीर आमी कोणागेर वयता मातसो काड गो करून आनी काडलो म्हणटकूच मागीर हात बरो जायना पांय बरो जायना तशेंच आमचे कुडीन हे दुयेंस अशेंच येता इल्लिगल ते जेन्ना आमचे कुडीनसून सेपरेट आमकां शांती मेळना ताका लागून आमी जोड एकल्यांनी ताका हुकूम घालूंक जायो आमी ताका हुकूम घालिना ताका आमी घेता आनी बसता एका घेवन बसलो म्हणटा तो कितें करता तो आनीक रिकता आमच्या रिगून न्हू एक आतां एक एग्जाम्पल घेवया एक किडे पडलेले सुणे येता आमच्या घरान आमी ताका बरें घेता यो 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 ताका बरो जागो करून दवरता भितर आनी घेता बॅल्कनीन बीन हां हां बरें यो 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 म्हणटा आनी बसता किडे घेता एका कशें धांवडटा ताका हां भूड घेता जाल्यार आनी कितें घेता आनी ताका धांवडटा न्हू आमी तशेंच आमचे कुडीन हो सोयतान येता न्हू इल्लिगल येता ताका गो घेता तर आमी पेत्याक आमी धांवडटा सारके दौडिता आमके घेवन हो सांगसर गीत घालता कितें घालता थंयच आमचे कुडीन हो इल्लिगल येता न्हू ताकाय आमी तसोच धांवडूंक जायो बोडी तोणके घेवन जेवचे कमांड करून उतरान ताका धांवडूंक जाय तेन्नाच तो वयतलो आनी आमी तो उतरान उलयच ना जाल्यार आमच्या जिवितान हो रावतलो आनी आमच्या जिवितान रीक करतलो आनी आमचें जिवीत मागीर तो एक एक पार्ट आमचो तो खाता तेन्ना आमी ताका बरोबर घेता सुण्यांक धांवडटा तसो तुमी ताका धांवडूंक जाय जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवानूच ताका पदवी आसा जेजूचें नांवूच घेतल्यार तो भियाता आनी कित्याकूच भियाना ताका लागून जोन एकल्याचेर आसा आमी कसलें उतर उलयता आनी कितें उतर उलयता तें कळ्ळें न्हू कळ्ळो धांवडपाचो तो हां धांवडटलीं न्हू सगळीं ताका लागून आमकां देवाचें उतर शिकपाची चड गरज हे सगळें कशें जाता फकत देवाच्या उतरानूच जाता देवाचें उतरूच तुमकां सुटका दिता आनी आमकां ह्या संवसारान कितेंच दिवचें ना सुटका आमकां देवाचें उतर शिकपाची चड गरज कित्याक देवाचें उतर तर आमी शिकली जाल्यार आमकां तें दुसऱ्यांकूय शिकोवंक मेळटा आनी दुसऱ्यांकूय पेखोवणी दिता थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस पहले पासून एक गिफ्ट ऑफ टाइम यूज करूया ते मातशें हालेलुया 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 शिकारा बरा 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 शिकारा बरा 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 शिकारा करा 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 बरा 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 शिकारा बरा 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 शिकारा बरा 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 शिकारा बरा 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 थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस थँक्यू जिजस भिवू नाका भयणी जेजू तुजो चड मोग करता जेजू तुका तुज्या मोगान भरता तुजें कितें आसा तें सगळें तुजें नाश जाला तें सैतानान तुजें वगडायल्लें तुका 100 पोटी परत दिता तो
भिवो नाका आनी तुका सगळे जेजू मोगानूच भरता तुजे फॅमिलीक आनी तुका कांयच भिवो नाका. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी आयज या गॅलेसियन 6:4 पळय कितें म्हणटा तें. कळ्ळें न्हू आमी सैतानाक कहो दावडपाचो तो हेलो जाल्यार सोरोप येयल्यार कहो दावडटा. येता तो दिसता न्हू वाटेक सून आमी दाडे जाण कितें रेडी रावना रावता न्हू तहत आमच्या जितान वो येता तेका आमी तहत दावडपाचो. कित्याक जण एकल्यान आपआपलें होजें उखलून व्हरचें आसा. हय कितें म्हणटा जण एकल्यान. आतां तुजें वजें हांव घेवची ना. जण एकल्यान म्हणटा आपआपलें वजें घेवन वचोंक जाय. जण एकल्यांनी म्हणजे आतां आमी कितें करतात आहा सगल्यांचेंच वजें कोणा कडेन ना वजें सगल्यां कडेन आसा वजें. तें वजें आमी कशें व्हरतलीं जेजू कडेन दितलीं. देवाच्या उथं उलोवन न्हू आनी तें वजें एकदां दिलें म्हणटकूच आमी तें परतून घेवपाचें ना. आतां तुमी हांगासर येयल्यान देवाक जेजूक सगलें तुमी तुमचें वजें सांगलां वजें दिलां तुमी आनी तें वजें परतून व्हरपाचें ना. तें सांगलां न्हू तुमकां मॅथ्यू 11:20 वाचलेलें ब्रदर हिंदू वाचलेलें न्हू तसो न्हू. कश्ट गावतले म्हजेशी हांव तुमकां समाधान करतलो आनी तुमकां यश मेळटलें म्हणटा. आनी म्हजें झूज तुमकां घेया म्हणटा तुमचे जो हळू ते झूज तुमी घेया म्हणटा पळय जेजू सांगता आमकां. आनी कोण सांगता आमकां असले आपले हळू आसलेले घेया म्हणटा ना न्हू. ताका लागून आमचें वजें जण एकल्यांनी आपआपलें वजें घेवन जेजू कडेन येवपाचें. जण एकल्यांनी आनी जेजूक दिवंक जाय. फुडें वाच. देवाच्या उतराची शिकोवन घेतात तांणी सगळें आपले आस्तीचो वांटो आपणाक शिकयतल्यांक दिवचो. म्हणजे हय ध्यान बीन आतां पारण तशें आमी ध्यान बीन कोण आस्तीचो कोण हें करता तुमकां दिवपाचें आसा खुशी आहा पळय तांकां दिवपाचो. फुडें वचपा जालें. तुमचीच तुमी फसोव नाकात. तुमकांच तुमी फसोव नाकात. देवाक फसोवंक जायना. पळय तुमकांच तुमी फसोव नाका म्हणटा. देवाक फसोवंक जायना आमकां. आमी आतां कितें म्हणटा आमी आतां फसोवंक सोदता काय कोणी म्हणटा न्हू हे लुटिता कितें देव म्हाका पळयना. सगळे देवाक विंगळे आनी उक्ते देवाच्या मुखार देवाक सगळे आमी कोणी फटोवंक शकना आनी ताका लिपोवंकूय शकना आमी तेजें कितें आमी करता तें. देव आमकां सगळें पळयता पूण आमी कितें केलें म्हणटकूच हे कोणी म्हाका पळोवंक ना कोणी म्हाका कितें करूंक ना म्हणटा न्हू. पूण देवाक सगळें विंगळे आनी उक्ते आमचे आमकां देवाक लिपयलेलें कांयच ना. हेब्रू 4:13 कितें म्हणटा पळय थंय मागीर या थंय परत येवया. हेब्रू 4:13 देवा मुखार लिपलोलें उरता तसली कसलीच रचना ना. पूण ताचे नदरेक सगळें विंगळें आनीक उक्तें आनीक ताकाच आमी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय. पळय देवा मुखार लिपयलेली कसलीच रचना ना म्हणटा. आमी एक कितें लिपयलें सुद्दां देवा मुखार आमचें सगळें उक्तें आनी विंगळें म्हणटा तो देवा मुखार. आमी कितें केलें जाल्यार आमी कितें म्हणटा देवान म्हाका पळोवंक ना देवान कोणी म्हाका पळोवंक ना कितें तें सगळें आमचें देवाक सगळें आमचें पळयता देव आमचो. आमी देवा मुखार विंगळें आनी उक्तें म्हणटा देवाक सगळें कळयता आमचें. आमी तर म्हणीत हांवें हें पातक केलां देव म्हाका बक्षिसो ना देव आमचो काकूस्वार देव आमचो मोगाल ताका आमी एकूच म्हणूंक जाय जेजू हांवें हें केलां म्हाका बोगोस तो रोखडोच तुका मोगान भरता आनी तुका सोमतो आनीक खुशालकाय तुका कांय तो कंडेम करिना कांय करिना. आमी केलें सुद्दां जाल्यार आमी भिवपाचें ना. देवा मुखार आमी सांगपाचें आनी फाटीं सरपाचें. देव आमचो मोगाल देव आमकां कांय खास लायना कांय करिना. खास बीन लायता हो कोण आमकां बेकडयता हो देवतार सांगता तुवें अशें केलाय तुका आतां अशें जातलें तुका खास लायतली तें करतलें. आमचो देव खास लायपाचो न्हू आमचो देव मोगाल. तुमकां तर अशें कोण सांगता तांकां हय तूं त्या म्हाज्या देवाची खबर करिनाय
तो दुसऱ्या देवाचे करता. म्हाजो देव मोगाळ, म्हाका मोगानूच भरता. म्हाजे सगळे दुयेंस तो काडून व्हेला तेणी कुडसार. म्हाका तेणी सगळे म्हाका दिलेले आसा तेज्या मोगा वरवींच. आनी तोच म्हाजो जीव मोगाचो, मोगूच करूंक आमकां शिकयता. पळय न्हू, देवा मुखार सगळे आमी कितें केल्या सगळे विंगळे आनी उक्ते. ताका लागून आमी ताकाच हिशोब दिवंक जाय म्हणटा आमी कितें केलां जाल्यार. आमी बोगसले मागूंक जाय आनी फाटीं सरोंक जाय. आमी कंडेम कितें केलां जाल्यार आमी कांयच वायट दवरपाचें ना. जेजू आमचो मोग आय, जेजू रोखडोच आमचो मोग करता आनी आमकां मोगान भरता. तो आमचें कितें दवरता तो नात न्हू, कांयच दवरिना आपले कडेन. तो सगळो आमकां मोगूच दिता आनी त्या मोगा वरवींच आमकां सुटका मेळटा. ताका लागून आमी पळय हांगासर कितें करता, एकामेकाक मोग केलो म्हणून कितें जाता, तिंकाय मोग आनीक वाडटा न्हू. हांगा कोण कितें सांगता तुमकां, तुमी हें केलां तें केलां, कांय ना. तें आमकां सांगपाचें न्हू, तें आमकां जेजूक सांगपाचें. जेजून ऑलरेडी आमच्या पासत तें खुर्साण मेळ्ळां आनी आमकां सगळें सुटका दिल्या. तुका आमी ताका आमी मोगानूच भरपाची. तें देवाच्या गॅलसियन्स 4:5 काय 6 तुमचीच तुमी फसोव नाकात. हय, तुमकांच तुमी फसोव नाका. देवाक फसोवंक जायना. तर आमी वोपतात तेंच आमी लुवतल्यात. हय पळय, आमी कितें वोपता तेंच आमी लुवतल्यात म्हणटा. म्हणजे आमी आतां शेतान आतां शेतकरी कितें भात वोपता तो भातूच लुवतले. आमी तर बरें वोपता जाल्यार आमच्या दिसान बरेंच मेळटलें, वायट वोपता जाल्यार आमच्या दिसान वायटूच मेळटलें आमकां. ताका लागून जण एकल्याचें धरलेलें आसा. आपूण कितें कसली बी वोपता, आमच्या घराब्यान आमी कसली मोगाची बी वोपता जाल्यार आमच्या घराब्यान मोगूच येतलो. आमी तर जोगल्याची बी वोपता जाल्यार आमच्या घराब्यान किल्लो जोगडी सगळी जातली. जाका लागून जण एकले जाल्यार आपूण कसली बी वोपता ती, कसले ह्या शेतान आमी वोपता. हें शेत म्हणजे कितें, आमचें काळीज. हे काळीजान आमी कसली बी वोपता, वायट उतराची काय बऱ्या उतराची, मोगाची काय सैतान सांगता ते उतराची. तुज्या घराब्यान अशें जाल्यार तशें जाल्यार कितें सांगता जाल्यार ती तीच घराब्यान लुवतलोय, तुजी फॅमिली तेच लुवतले. जेन्ना तूं देवाच्या उतरान आसाय तुजी फॅमिली देवाच्या उतरान वाडटली, देवाचें उतरूच उलयतली. आमी आतां त्या वटेन सोलापूर बीन वयता न्हू, तेंची पळय तेंची भुरगीं न्हू पास्टराचे भाशेन उलयता. तेंची भुरगीं न्हू सगळीं देवाचें उतर पटा 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 करता. सारकें प्रीच करूंक गेली न्हू, सगळीं धाकटी भुरगीं आसा न्हू, एक कोटेशन घेवन येता आनी हांगा स्टेजीर येवन सारकी पटा 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 करून उलयता. एक कोटेशन येता आनी ती सारकी. कित्याक तेंची भुरग्यांक शीक मेळलेलें आसा. जशें भाव बापूय करता तशीं तेंची भुरगीं करता. तशींच आमची भुरगीं करूंक जाय जाल्यार आमी ताका देवाच्या मोगान हाडूंक जाय. देवाचें उतर पयलीं शिकोवंक जाय तांकां. आमी कितें म्हणटा चडशीं, ना ताका शिकोवंक जाय शिकोवंकूय जाय आनी ताका एक टायम तरी देवाचें उतर शिकोवंक जाय. मागीर कितें जाता, देवाचें उतर शिकयलें न्हू भुरग्यांक तुमच्या, मागीर भुरग्यांची वाड जाता आनी ती बरी शिकोवंक पावता आनी इस्कॉलान ती वायट संद्यार वचोंक पावना. ताका लागून आमी चडशीं भुरग्यांक बी देवाचें उतर शिकोवंक जाय, देवाच्या उतराची ओळख दिवंक जाय तांकां. आतांच्या भुरग्यांक कितें जालां पळयलां तुमी, तांकां मोबायल ना जाल्यार जायना. पळयलां न्हू तुमी, आनी तांकां आनी मोबायल दिना जाल्यार ती मागीर म्हणटा आपूण हें करता, धमक्यो घालता. पळोवंक ना, जेन्ना तांकां तुमी तर देवाच्या उतरान वाडोवशान तांकां धमकी दिवंक चान्स मेळना, तांकां सैतान एटॅक करूंक मेळना तांकां. कित्याक ती वायट मोबायलान तुमी पळयलीं सुद्दां जाल्यार तेंच्या कायद्यान देवाचें उतर आसता न्हू, तांकां ते कांयच वायट करूंक दिना. ताका लागून चडशें आमी कितें करूंक जाय, आमीच दिला न्हू तांकां मोबायल, भुरग्यांक आमीच दिवंक ना मोबायल, आमीच दिला मोबायल तांकां. आनी आमीच तांकां सांगलां बाबा तुका आपूण मोबायल दिता रे, तूं एक प्रिचींग आयक दिसाक, एक देवाचें उतर आयका, देवाचें उतर तूं दीस आनी रात एक उतर म्हूण रे सद्दी म्हणून आमी तांकां मोबायल तुका दिता, पूण तूं देवाचें उतर एक म्हूण. अशें आमी करून तांकां दिलां ना दिवंक. आमी तांकां पयलींच तांकां देवाचें उतर. ताका लागून आमी कितें लुवता आनी कितें हें करता तें जण एकल्याचें धरलेलें आसा. शेतान कसलें बी घालता आमी, आमच्या घराब्यान कसलें बी घालता तें जण एकल्याचें धरलेलें आसा. आमकां बरें बी घालता जाल्यार आमकां बरेंच मेळटलें. ताका लागून पळय आमी कितें लुवता तेंच आमी ओंपतलीं म्हणटा न्हू, ओंपता कितें तेंच आमी लुवतलीं. आमच्या शेतान कितें ओंपता तें पळया. पातकी सोयबाच्या वंडावण्याचे शेतां आमी वोंपलीं जाल्यार हे पातकी सोयबांतलीं
आमी लुवतल्यो पळय कुर्दाय पूण पवित्र आत्म्याच्या शेतान आमी वपले जाल्यार ह्याच आत्म्यांतावन आमी लुवतल्यो सासणीक जिवीत. पळय कितें म्हणटा आमी एक एक वास सिस्टर मातशें पळय आमी कसल्या शेतान रोवता ते पळयलां न्हू कसले आमी उतरां उलयता आनी कसले उतर आमी घेता ते पयलें स्टार्टींग. पातकी सोयबाच्या वंडोवण्याच्या शेतान आमी वपले जाल्यार ह्या पातकी सोयबांतली आमी लुवतल्यो पळय कितें म्हणटा कुचडाय. आमी तर पातकी सोयमातले आमी तर वायट वायट उलयतात सांगल्यार तुमकां घरान आमी कसली उतरां उलयता पातकी सोयमान आमी कशी जियेता कितें करता कसली उतरां आमची उलयता तीच आमी लुवतली. घरान तर आतां पळयलां न्हू तुमी लोक तुमकां सांगता पळय कितें कितें एक सोऱ्याकार आसलो न्हू तेज्या जिवितान कितें जाता मागीर ते चेडो पियेता मागीर ते आमी कितें म्हणटा मागीर तेंचे खानदानाकूच आसा तें म्हणटा आमी न्हू आमी चेंज करता आमची उतरां खरी ना न्हू आमी ना आतां हे तेंचे लास्ट जेजूच्या नांवान ह्या खानदानाक आतां जेजूच्या नांवान तांकां सुटका मेळ्ळ्या आतां ह्या घराब्यान कोणूच पियाचो ना म्हणिना आमी म्हणटा न्हू कितें वायट संवय आसलें कितें जालें जाल्यार ना तेंची फॅमिलीकूच आहा आमी ना आमी चेंज करूंक जाय आमची उतरां. ती तेसा एक भयण काल भयण सांगताली म्हाका तेजी सायडीक खंय न्हू शेजाऱ्या खंय कसली जोगाडटाली खंय सारकी कसली जोगडी खंय जाताली खंय आनी आपणें म्हणटा घरा रावली आनी सोरेश्वराचो आत्मो तेंचेर आहा देवान ताका अभिशेक केला आनी झगड्याच्या आत्म्या भायरचो तेंच्या जिवितांतलो कमांड घातलो आनी म्हणटा मातशें वखदान झगडी शांत जाले ती एके कडेन ही एके कडेन जाल्यार खंय तेंची झगडी खंय सांत पेरान पेट्टा खंय कितें केलें तेणी हुकूम घातलो न्हू आमकां जायना आमकांय जाता पळय कोणी झगडी जाली एक्सिडेंट जालो आनी ते मागीर झगडटा पळय वाका तेन्ना सुद्दां आमी रावन थंय म्हणू येता सोरेश्वराचो आत्मो तेंचेर आहा देवान ताका अभिशेक केला हे झगड्याच्या आत्म्या शांत जा तुका शांतीचो आत्मो दिला थंय शांतीचो आत्म्या वच आनी थंय शांती हाड झगड्याच्या आत्म्या वच तेंच्या जिवितांतलो आमी थंय वचून थंय उबी रावन सायडीक गाडी थारून सुद्दां मागणें करूं थंय शांती येता सारकी. तुमी म्हणून पळय ते भयणीन म्हटलें सोमतें पळय ताका तेन्नाच रिजल्ट मेळ्ळो तिका कळ्ळें न्हू आतां कशें उलोवपाचें झगडी जाता कितें जाता तें कशें उलोवपाचें आनी कशें घेवपाचें तें आमी ओगी रावतलीं आमच्या घरान मागीर कितें जालें जाल्यार आमी आतां तर जॉयंट फॅमिली हांव तुमकां सांगलेलें ते दिसायन जॉयंट फॅमिली आसा आनी झगडटा आनी तुमी तर वचून मदींच तर हांव झगड्याचे आत्म्या पळय थंय आनीक किल्लो जातलो तुमी वचोन थंय मदींच वचोन झगड्याचे आत्म्या बोन जा म्हटल्यार तुमी कितें करूंक जाय आमी सायडीक वचोंक जाय टॉयलेटान बीन वचोंक जाय आनी हे झगड्याच्या आत्म्या ते म्हाज्या फॅमिलीच्या जिवितांतलो भायर सर कळ सर तुका ह्या फॅमिलीन कसलो अधिकार ना थंय शांतीचो आत्मो हाड आनी थंय शांती हाड जेजूची शांती म्हणूंक जाय सोमतोच थंय शांती येता. तें कळ्ळें तुमकां झगडी जाल्यार कितें जाल्यार तें कितें करपाचें तें थँक्यू जितास आनी तुमी कमांड घालूंक जाय आनी घरान सुद्दां आतां घोव बायलां झगडटा जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमकां दिसता ती झगडटा तेन्ना आमी तांकांय चुकून घालूं येता ही झगड्याच्या आत्म्या तेंच्या भितरलो तूं कळसो ती मोगाची तांकां मोगान बोलाय तुज्या तेंच्या भितर तूं शांती हाडलाय ती एकामेकाक समजता आनी तेंच्या भितर मोगूच सोंतयलाय तुवें हय म्हणून आमचें जाता न्हू आनी मागीर तेंच्या भितर शांती येतली. आमकां भुरगीं तर कितें म्हणटा आमी तर भुरग्यां भितर आमी पडूंक कळना भुरगीं झगडटा तिच्याक जाता केन्ना केन्ना न्हू आमी केन्ना केन्ना त्या भितर पडटा आमकां ते भुरग्याच्या भितर शांती हाड जेदू तुवें तांकां सांगलां सगळ्या भुरग्यांक मजेशी हाडा आपूण ताका आशिर्वादा दिता बरतलो हय तिका आमी म्हणूं येता आमच्या जिवितान आमकां कितें जाय तें आमी उलोव येता आमकां फकत कितें जाय देवाचें उतरूच आमकां सुटका दिता. आज फुडलें एक आनी पूण पवित्र आत्म्याच्या शेतान आमी वपले जाल्यार हेंच आत्म्यांतावन आमी लिवतल्यो सासणीक जिवीत. पळय कितें म्हणटा पवित्र आत्म्या साय म्हणटा म्हणजे तुमी तर जेजूचें उतर घेवन तें उतर घेवन करेक्शन करत्यार उतरान रावशान आनी उतर घेवन जियेशान जाल्यार आमच्या जिवितान आमी कितें ओंपतलीं फकत बरें बरें उतरां उलयतलीं आमी फकत जेजूचें उतर उलयतलीं जेजून कितें केलां तें आमी तांकां सांगतलीं. आतां आमी म्हणटलीं कितें जाणां हय आमी तांकां कशें देवाचें उतर दिवं आनी कितें करूंक आमी आवय ती आमचे कडेन आयकता आमचें आयकची ना आमचे कडेन टेस्टिमनी ना सगलीं आमची टेस्टिमनी आयकता न्हू कितें करूंक जाय पयलीं स्टार्टींग
फकत तुजी धाकटुली टेस्टिमनी आहा. कोणागेर गेली जाल्यार आमी टेस्टिमनी दिवपाची. हय जेजून म्हाज्या पासून अशें अशें केलां, म्हाजें दुयेंस बरें केलां. टेस्टिमनी रोकडीच आयकता पळय. देवाचें उतर कोणूच आयकचो ना. कित्याक तें हांव जाणा गो वाज येता हय म्हणटा देवाचें उतर. जेन्ना तूं टेस्टिमनी सांगतलें ताका तेन्ना तो टेस्टिमनी तुजी बरी आयकतलो. हांव अमके कडेन गेल्ली मुगो म्हाजें मुगो दुयेंस बरें जालां गो आनी देवाचें उतर उलोवन उलोवन म्हाका सुटका मेळ्ळ्या गो म्हणून कितें जाता सुटका मेळटा आमकां. आनी ती मागीर बरे भाशेन आयकता सारकें देवाचें उतर. डायरेक्ट तूं वयशीत आनी देवाचें उतर प्रीच करची आयकतलो कोण आयकचो ना. टेस्टिमनी वचून मागीर तुका कितें जाता इल्लें 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 देवाचें उतर दिवंक मेळटा. ताका लागून पयलीं स्टार्टींग कितें करूंक जाय आमी टेस्टिमनी दिवंक जाय. आमची टेस्टिमनी आसता न्हू, आमचे कडेन खूब टेस्टिमनी आहा न्हू. कितल्यो तो आहा न्हू जेजून केलेल्यो आमच्या पासून टेस्टिमनी कितें कितें केलां तें आमकां कितलें आहा जेजून आमचें केलां तें आमी घेवन. आनी तुमकां दुयेंसां बीन येयलीं न्हू, दुयेंस येयलें न्हू तुमकां जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय खंय फायट करूंक जाय. तुमी गोलियाताक दाविदान कहो मारलेलो गोलियाताक मारूंक जातालो. तो केव्हा दवरलो नरकासुराक पयलां तुमी केव्हा दवरलो. आनी दावीद तो धाकटुलो भुरगो न्हू, तेका कितें जातालें तेका मारूंक जातलें आसलें. तेका पळोवन तेका भिवन पळोवंक जाय आसलो न्हू तो. तेणी कितें म्हटलें ज्या देवान म्हाका रानान तो हे बीन राखतालो न्हू मेंढरां राखतालो तेन्ना तेका कोणी तेका अश्वल येयले जाल्यार तो कितें करतालो खांग येयली जाल्यार तेंच्या तोंडांसून तांकां वागाचें काडून घेतालो तो झगडटालो आनी तो पेंचतालो तेंचे. तो कितें म्हणून टेस्टिमनी कितें घेतली आनी ज्या देवान म्हाका अश्वला वांगडा वाघा वांगडा लडोंक शिकयला तोच देव आतां म्हाका ह्या गोलियाताक मारूंक गड्डा दिता. तिणी कितें केलें टेस्टिमनी घेतली. थंयच आमच्या जिवितांत जेन्ना कितें येता न्हू दुयेंस येता कितें येता न्हू तेन्ना आमी पयलींची आदी आमकां देवान बरें केल्लेलें न्हू आदी आमकां बरें केल्लें देवान न्हू ती टेस्टिमनी हाडूंक जायी. आनी जेजूक सांगलें जेजू तुवें म्हाका त्या वेळार बरो केल्लेलो तुज्या गायांनी हांव बरो जाल्लो त्याच वेळार आतांय तूं म्हाका ह्या दुयेंसांसून गोठाळ दिताय बळ दिताय आनी सुटका दिताय. अहें म्हणटा तेन्ना कितें जातलें तो मागीर भियाता. कित्याक पयलींची टेस्टिमनी हाडल्योय न्हू तुवें जॉयन केल्यो ताका हाडल्योय आनी उलयल्योय तेन्ना तुका सुटका पेखोवणी मेळटा. तोच तेणी म्हटलें आनी ते ताका मारूंक मागीर तेणी गोठाय दिली. थंयच आमच्या जिवितांत कितें येयलें जाल्यार आमी भिवंक खवना. जे देवान म्हाका पयलीं बरो केला तोच देव आतांय म्हाका ह्या दुयेंसांसून हे पिडयेसून म्हाका सुटका पेखोवणी दिता. आतां कितें सांगलां आमी जेन्ना बरीं बरीं उतरां उलयता देवाचीं उतरां उलयता तेन्ना कितें जाता आमचे आज बोडये आयकता आनी देवाचें वयता आनी आमचें पेखोवणी तालवसां वाडटा. आमी तर म्हणटा जेच्या गायांनी हांव बरी जालें हारगा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाल्या तुवें म्हाका पेखोवणी सुटका दिल्या बळ दिला आनी सगळें म्हाका हितून गायांनीतून बरें केलां. तेन्ना कितें करता आमचे आज बोडये वयता वयर आनी आमची पेखोवणी सालवासांव तारून हाडटा आनी आमकां रोखडीच सुटका मेळटा. आनी हे आज बोडये आसा ती कितें करता हांकां फकत देवाचेंच आयकूंक येता. तूं कितें उलयताय देवाचें उतर तें हे आज बोडये वयता आनी तुजें कामाक लागता. आनी हे कितें करता हांकां एकूच उतर जाय. तुवें म्हणूंक जाय म्हाका मातशें आंगर दुखता तें तुका रातभर दुखणें हाडटलें दुखयत रावतलें तुका. ताका लागून आमचें दवरलेलें आसा आमी कसलें बी वखदां तें आनी तो जर म्हणटा आमी म्हाका पेखोवणी मेळोंकूच ना म्हाजे पांय दुखता तसोच आहा जाल्यार कितें करतलें हांकां रोखडेंच कळटा हे शितूर रावता सारकें आयकूंक तुका तुजी पेखोवणी जाल्लेली आहा ती काडून व्हरपाक रोखडीच. हे रोखडेंच आयकता तुजें आनी हांकां कितें जाता हांकां फकत देवाचें उतर आयकता आनी तुजी पेखोवणी हाडटा. आमकां खंयचें बरें देवाचें उतर उलयल्लें बरें काय दुखता तें बरें. आमकां देवाचें उतर उलोवनूच पेखोवणी मेळटा. ताका लागून आमी कांयच म्हणपाचें ना उसारपाचें ना. जेच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जालां म्हाका दिश्टी पडटा म्हाजें हें दुखता तें पडटा म्हाका तकली दुखता म्हाजी पांय दुखता म्हाजो पोटान म्हाजें जळटा दुखता म्हाजें सगळें म्हाका दिश्टी पडटा. पूण आमी कितें उसारूंक जाय दिसना ती वस्तू उसारूंक जाय. हांवें म्हाज्या पांयान कितें केलें म्हाका दिश्टी पडनासली म्हाजी पेखोवणी म्हाका चलोवंक जाय नासलें. पूण हांव कितें उलयताली हांव फाल्यां वचोन तांकां प्रीच करतली हांव फाल्यां वचोन तांकां देवाचें उतर दितली ही म्हाजी चीद आसली. कित्याक हांव जाणा आसलें म्हाजो पांय न्हू जेजूचो पांय रोखडोच बरो जातलो.
ताका लागून आमकां जीद आसूंक जाय हय हय जेजू तूं म्हाज्या पासत झुजलाय म्हाजो पांय जावन जेजू क्रिस्ताचे गूड सैतानाक म्हाजेर कसलोच अधिकार ना आमी जेन्ना उत्सारता तेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो सगल्यो मिलाग्री घडटल्यो आमी तो उत्साह दिनाच जाल्यार आमच्या जिवितान हें कांयच जावचें ना आमी तर हेचेर तेजेर विश्वास दवरून रावत जाल्यार हांव तो येतलो आनी म्हाजेर हात धरतलो आनी हांव बरी जातली तो हांव मागण्यांक वयतली थंयसर आनी थंयसर हांव एक तो म्हाजेर हात धरतलो प्रिचर आनी बरें जातलें हें तर आमच्या मनान आसा जाल्यार आमकां पेखोवणी मेळची ना मेळटली आमकां पेखोवणी मातशें वखदार मेळटली त्याच वखदार मागीर घरा येतकूच पेन येयल्यार कितें करतल्यान ताका लागून तुमी देवाचें उतर शिकल्यान तें तुमकां घरा वचून उलोवंक मेळटा न्हू हें आतां हांगा शिकयलां तें उतर तुमचो घरा वचून म्हणीत रावत जाल्यार तुकाच बरें न्हू तुका तूं शिकलेलें बरें न्हू तुका काय दुसऱ्याचेर हात धरून मागणें केलेलें बरें शिकलेलें बरें न्हू मागीर तुका रातचे 12 2 1 तुका तर तीच पेन येयली जाल्यार तूं रातचे प्रिचराक फोन मारतलो मेळा पासत माग म्हणून काय तूं बूक उगडटलें आनी वाचीत रावतलें जयच्या गायन ऑलरेडी हांव बरी जाल्या म्हणून म्हणटलो म्हणजे रोजरी आहा न्हू ती रोजरी घेवन तुमी म्हणू येता सारकी हांवूय म्हणटालें म्हाका कितें जालें दुयेंस आमकां कितें जाता न्हू केन्ना कुडीन दूख येता कितें जाता तेन्ना हांव कितें करता ती रोजरी आहा न्हू ती रोजरी घेता आनी म्हणटा आर्गा तुका जेदू तुज्या घायांनी हांव बरी जाल्या आर्गा तुका जेदू तुज्या घायांनी हांव बरी जाल्या म्हणटा केन्ना दोळ लागता तो कळना आनी एक म्हणटा म्हजे भितर आहा तो पळयतात न्हू हे थंडेच्या आत्म्या परस अदीक बरिश्ट म्हणजे थंय आहा तो बरयला कित्याक ना वाचया आमी 1 John 4:4 हांव कितें म्हणटालें थंय म्हाज्या थंडी बीन जाली न्हू म्हाका मातशी सिकेली कितें जाली थंडी जाली न्हू हांव कितें म्हणटा रोजरी घेवन म्हजे भितर आहा तो पळयतात न्हू हे थंडेच्या आत्म्या परस अदीक बलिश्ट तुमच्या भितर कोण आहा ताका कितें लागूंक शकता थंडी जोर हे आतां पावसाचे आमी म्हणटा ह्या पावसान आमी भिजल्यार आमकां कितें करूंक शकता ना तिच्या भितर कोण आहा वट्टो आहा ते वट्टे आहा पळय तेज्या परस ह्या संवसारांतल्याक तेज्या पेक्षा सगळें कांयच लागूंक शकना आमकां आमी भिजल्यार सुद्दां म्हणटली न्हू हांवूय आयज हांव भिजली म्हाका आतां थंडी जाता दिसता मागीर थंडीच जातली आमी तर म्हणीत म्हाज्या भितर आहा तो पळयतात न्हू ह्या उदका परस हे सगळें हेच्या परस पावसा परस वट्टो म्हाका कांयच लागचें ना उदक सुद्दां पडल्यार भायल्यान लागतलें म्हाका कांयच जावचें ना आमी मनीस जाल्यार आमकांच हें सगळें जाडटलें पळया सोपुल्ल्या भुरग्यांनो पळय सुपुल्ल्या भुरग्यांनो म्हणटा आमकां सगल्यांक आतां तुमी देवाची आनीक ताचेर फोटकिऱ्या प्रवाद्यांचेर तुमी जैत व्हेला पळय तुमी म्हणटा भुरग्यांनो म्हणटा तूं आमकां म्हणटा तो सगल्यांक आतां देव कित्याक म्हणटा हांगासर कोण तूं जाणटे कोण नेणटे कोण म्हणटा आमकां भुरगीं म्हणटा तूं कितल्या वर्साची तितले जावं म्हणटा तो म्हणटा भुरगीं म्हणटा तो आमकां हे सगळे वायट प्रवाद्यांचेर कितें कितें सांगलां तेजेर तुमी जैत व्हेला म्हणटा तुमी हेची जैत व्हेला कित्याक जैत व्हेला तुमी सगळे सांगलां तुमकां सगळें कितें येता कितें तेजेर आमी कितें विश्वास पावसाचें कितें तेजेर सगळें आमी जैत व्हेला कित्याक फुडें वाचया कारण जो तुमचे सवे आसा तो संवसारान आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट पळय कितें म्हणटा संवसारान आसा त्याच्या परस अदीक बलिश्ट कोण तो पवित्रात्मो आमच्या भितर तो पवित्रात्मो आसा जाल्यार आमकां वायट लागोंक शकता ते वचोंक शकता आमकां केन्ना लागता केन्ना उतरना आनी आमी संवसाराची उतरां उलयता तेन्ना देवाचें उतर उलयतना कितें जातलो वो पवित्रात्मो आमकां नितळ करतलो आनी आमच्या भितर आहा तो पवित्रात्मो ह्या संवसारांतले कसले कसले आहा तेज्या परस अदीक बलिश्ट आमी त्या बलिश्टाचें आयकूंक जाय न्हू संवसारान कितें सांगता तें आयकतली तो आमकां येतलो येवचो ना न्हू येतलो तो कुचू 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 करूं तेन्ना आमी कितें म्हणूंक जाय वच रे सैताना म्हज्या भितर खडसर मेळ सैताना म्हज्या भितर आहा तो पवित्रात्मो ह्या संवसारांतल्या मेळ्या आत्म्या परस अदीक बलिश्ट हांव कितें म्हणटालें ह्या संवसारांतल्या थंय थंडेच्या आत्म्या परस म्हज्या भितर आहा तो
ह्या थंडेच्या आत्म्या परस म्हज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मो ह्या थंडेच्या आत्म्या परस अदीक बलिश्ट. तेका लागून तुमकां कितें जाय तुमी थंय घालपाचें. संवसारान आहा थंय तुमकां कितें जाय तुमच्या पिडेच्या आत्म्या परस अदीक बलिश्ट. आमी म्हणटली तेन्नाच आमच्या जिवितान सुटका पेखोवणी मेळटली. आमी तर म्हणीच ना जाल्यार तर आमी तर तेजेच आयकात रावात जाल्यार तो आमकां कितें कितें येवन येवन कारण सांगतलो न्हू. सांगतो ना सांगा ना तुमकां. आमकां येता सांगतो कितें कितें सांगता म्हणटा तो. आमी तेन्नाच तेका तो धांवडटा जाल्यार तो परतो येयना. आमी तो तेका घेत जाल्यार तो परतो येता. तेका लागून आमी आमी कोण देवाची भुरगीं न्हू. सगळीं देवाची भुरगीं सगळीं न्हू. 1 जॉन 1:12 पळोवया कितें म्हणटा ते. जॉन 1:12 सगळीं देवाची भुरगीं न्हू. जी कोण देवाचें उतर आयकता तीच देवाची भुरगीं. हा आनी उदका उतरान पळया वाचया जॉन 1:12. पूण ताका मांडून घेतल्यांक ताचेर बावट तेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावची ताणें देणें केलें. पळय तेका मानून घेता आनी तेजेर विश्वास ठेवता तेंकांच तो देवाची भुरगीं म्हणटा. सगळीं आमी देवाची भुरगीं खरी. देवानूच आमकां रोचल्या. पूण जी कोण देवाचें उतर आयकता मानून घेता तेका तीच देवाची भुरगीं म्हणटा तो. आमी सगळीं देवाची भुरगीं न्हू. हा आतां कळ्ळें न्हू. देवाची भुरग्यांनी कितें करूंक जाय ते कितें करूंक जाय. देवाचें उतर शिकोवंक जाय. देवाच्या उतरान रावूंक जाय आनी तेका आमकां येता तेचेर कमांड घालूंक जाय. हुकूम घालूंक जाय. आमी तें घेवपाचें न्हू. आमी देवाची भुरगीं म्हणटकूच आमी देवाचे भुरगीं आमकां जेतून शिकयलां तें आमी उलोवपाचें. कळ्ळें न्हू कशें उलोवंक जाय तें. हा आतां आमच्या भितर कोण आहा पवित्र आत्मो आसा. मागीर आमकां कितें लागतलें थंडी लागतली. आमी थंडी बीन कशी येता आमकां आमीच उतरांनी उलयता. आतां मातशें तुका शीक येवनी कितें म्हणटा हा वयस शीक येयली हा म्हाका थंडी जाता दिसता म्हणिना आमी. मागीर सांजचें कितें जाता मागीर शिकांती मागीर नाक गळटा बीन. आमच्याच उतरांनी घेतला आमी मावनून. आमी तेन्नाच तर म्हणटा हे शिके तुका म्हाजेर कसलो अधिकार ना. हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड म्हज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मो ह्या थंडेच्या आत्म्या परस अदीक बळिश्ट म्हणून तेन्नाच वयता न्हू आनी थंडी जायना. आमकां कितें जाता न्हू तें आमी कशें घेता आमच्याच उतरांनी घेता. एग्जाम्पल घेवया. आतां आमी डॉक्टरागेर गेली. आमकां डॉक्टर XYZ सांगता. डॉक्टर कितले फावटी उलयता एक फावटी उलयता. आमी कितले फावटी उलयता आ वाटे घेताना उलयत रावता. फोनार सोयऱ्यांक सांगता घरच्या फॅमिलीक सांगता. मागीर कितें जाता ते दुयेंस मागीर तुमचें वाडटा न्हू. सगल्यांक सांगलें म्हणटकूच तूं तर तें दुयेंस घेवन तूं सांगताय कमांड करताय हें दुयेंस म्हाजें न्हू जेजू हें दुयेंस म्हाजें न्हू. हो रॉंग रिपोर्ट जेजून दिला तो. म्हाजो रिपोर्ट जेजून ऑलरेडी खुर्सार 2024 वर्सां पयलीं खुर्सार घेतला आनी तो रिपोर्ट म्हाजो. जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरें जालां. हो रिपोर्ट हांव कॅन्सील करता जेजूच्या नांवान. तो रिपोर्ट घेवन येवपाचो. तो कितें डॉक्टर कितें करता तो आपल्या शिक्षणा प्रमाणे तुमकां रिपोर्ट दिता न्हू. दिना तो रिपोर्ट दिता शिक्षणा प्रमाणे. तेका लागून आमी तो रिपोर्ट घेवपाचो आनी त्या रिपोर्टाचेर आमी उलोवपाचें ना. रिपोर्ट कॅन्सील जेजूच्या नांवान. हो रिपोर्ट म्हाजो न्हू जेजू. तुवें म्हाजो रिपोर्ट खुर्सार घेवन म्हाका नवो रिपोर्ट दिलेले आहा. दिवान एक्सचेंज केलेले आसा. आमी टॅबलेटां घेताना जेजू हे तुजें मांस आनी रगत म्हणून घेता हांव. हे म्हाका सायड इफेक्ट्स कांयच जावचे ना. हातीन धरूंक जाय आनी म्हणूंक जाय. शरब घेता शरब म्हणजे हे तुजें रगत घेता हांव म्हणपाचें आनी आमी घेवपाचें. आमी कितें करता एकदां येता पुटकीर घेता मागीर आमकां आवय एसिडिटी जाता गॅस जाता कितें कितें म्हणटा आमी. आमकां जेजूचें रगत म्हणटकूच कितें जाता मागीर तें टॅबलेटांचें बीन तुजें रगत आनी मांसूच जाता भितर आनी तुका सायड इफेक्ट्स जायना. तेका लागून आमी कितें घेता कितें करता तें जण एकल्याचेर दवरलेलें आसा. आमी देवाचें उतर तो उलयता आनी देवाचें उतरूच आमकां सुटका दिता. आतां पळय तुमच्या भितर तो पवित्र आत्मो आहा जाल्यार तुमकां वायट लागूंक शेकात ना.
आमकां कशें लागता आमच्या उतरांनीच आमी ते घेता आमी. पळोवया आमी मॅथ्यू 12:36 पळोवया. देखून हांव तुमकां सांगतां, मनशाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या दर एका सापसुब्या उतरांचो जोडटेच्या दिसाक हिशोब दिवचो पडटलो. पळय आमकां कितें सांगता, आमी कसलीं उतरां उलयता, कसलीं उतरां उलयता न्हू, तेचो जोड एकल्या उतराचो आमकां हिशोब दिवंक जायो. आमी कितें म्हणटा, आवय हांवें चुकोवन उलयलें म्हणटा आमी. तेन्ना आमकां सॉरी म्हणूं येता, माफी थोडी कितें म्हणटा, कसलीं उतरां उलयता पळय घरान चेड्यांक भुरग्यांक, आनी कसलीं उतरां उलयता सारकी. एग्जाम्पल घेवया, एक धाकटुलो भुरगो आसलो, तेच्या आवयन ताका कितें केलें, एक दुदाचें पॅकेट हाडूंक लायलें. दुदाचें पॅकेट हाडूंक लायलें न्हू, आनी तो दुदाचें पॅकेट हाडलें आनी तो रस्तो क्रॉस करतना कितें पडलें पॅकेट आनी वतलें फुटलें. आनी तो घरा येयलो, आवयक सांगलें तें पॅकेट हें पडलें आनी फुटलें. आवयन कितें म्हटलें, त्या वेळार कितें म्हटलें ताका, तूं बरो पडोंक ना मरे, तुका कांय जावंक ना मरे, कितें अशें म्हटलें ताका, तूं मरोंक ना कितें. आनी ताका कितें केलें, आनीक पयशे दिले ताका दुसरें पॅकेट हाडूंक. दुसरें पॅकेट हाडटाना ताका एक ट्रक येयलो आनी ताका उडयलो आनी आत्ताक खलास. कितें जालें, कसलीं उतरां आमकां ताका लागून आमी उचारतना जोण एकल्यांनी मानसुगीची उतरां उलोवंक जाय. आमकां कसलीं उतरां उलयल्यार कितें जाता तें आमकां कळना, पूण आमी उलयता तेन्ना आमी हिशोब दिवंक जाय आमकां त्या उतराचो म्हणटा. जण एकल्याचेर धरलेलें आसा, आमी कसलीं उतरां उलयता. घरान न्हू शेजाऱ्यागेर कसुरी गेली जाल्यार आनी कितें केलें जाल्यार चौगान बसली जाल्यार आमी कसलीं उतरां जाता, तें आमचेर जण एकल्याचेर धरलेलें आसा. आमकां उतरां येयना, येता आमकां उतरां जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, आमकां तर बसोनाका तर चौगान उलोवंक नाका जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, गिफ्ट ऑफ टंग उलोवपाची जाल्यार वचोन आमी किचनान देवाचें उतर घालून आयकपाचें. आनी एकदां वाचिस्ते तें. देखून हांव तुमकां सांगतां, मनशाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या दर एका सापसुब्या उतरांचो जोडटेच्या दिसाक हिशोब दिवंक पडटलो. पळय आमकां म्हणटा सगल्यांक हिशोब दिवंक जाय देवा मुखार ना, सगल्यांक दिवंक जाय न्हू. ताका लागून आमी कसलीं उतरां उलयता आनी कितें करता तें जण एकल्याचेर धरलेलें आसा. आमी तर बरीं उतरां दुसऱ्याक दिता जाल्यार आमकां दुसऱ्या कडसूनूय बरें उतर मेळटलें, दुसऱ्या कडसूनूय आमकां बरेंच मेळटलें. आमी तर ताका वायट उतर दिलां जाल्यार तोय तुका वायटूच उतर दितलो. कित्याक आमचेर धरलेलें आसा, आमकां तर बरेंपण जाय, कितें जाय जाल्यार आमी उतरां चेंज करूंक जाय, देवाचें उतरूच उलोवंक जाय. आमचे कडेन जाता खूब फावटी, पूण आमी तेन्ना चेंज करूंक जाय. आमी सांगूंक जाय, जेजू हें म्हाजे कडेन चूक जालेलें आसा, हांव परत्यान करची ना. आमकां आतां कितें म्हणटा, केन्ना आमचे कडेन जाय जाता, थोडी कितें म्हणटा मुद्दामूय उलयता थोडी. ताका लागून जण एकल्याचेर आसा, आमी कसलीं उतरां उलयता आनी कितें करता तें आमकांच खबर नासता. पूण आमी एकदां आमच्या तोंडानसून भायर सरता ती उतरां आमची माणसुगीची आसता काय बरी आसता ती आमी चिंतूंक जाय. आमकां कितें करता, हे रोखडेंच वायट उतर आसता ते रोखडेंच व्हरता. आमकां दोन आजबोडी आसा, आमकां एक सैतानाची आजबोडी आसा आनी एक देवाची आजबोडी आसा. देवाच्या आजबोडये तांकां फकत हालेलुया गिफ्ट ऑफ टंग आनी तांकां देवाची भाशाच कळटा. आनी हांकां कितें कळटा, हें तुका रावता एका पॉयंटाक सारकें. ताका पयला न्हू तो, ते कित्याक रावता तो, ताका हांकां सगळी खबर आसता देवाच्या उतरान तुका सुटका मेळ्ळ्या, पेखोणी मेळ्ळ्या, कितें मेळ्ळा तांकां सगळी खबर आसता. हे कितें करता, तुका मुद्दाम येवन सावयटा, तुका येता आनी सांगता खरेंच तुका जाला, खरेंच बरें जालाय तूं, खरेंच करून सांगता. तेन्ना कळोंक जाय तुमकां वो कोण उलयता आमचे कडेन, कोणाचो ताळो आमकां उलयता तो. आमकां तो वळखोंक कळोंक जाय कोणाचो ताळो आमकां उलयता आमचे कडेन आनी कोण उलयता. आमकां तर हें म्हणटलें तूं ऑलरेडी जेच्या गायांनी बरें जालाय,
जेजून तुका ऑलरेडी पेखयला सुटका दिल्या वो म्हणटलें तुमकां आनी हे सांगतलें हेचें आयकूंक जाय काय हेचें आयकूंक जाय तें आमचेर दवरलेलें आसा आमी कोणाचें उतर आयकता आनी आमी कसलीं उतरां आतां कळ्ळें तुमकां आमकां हिशोब दिवंक जाय एका उतराचो हा हय दिवंक जावो न्हू ताका लागून आमी कसलीं उतरां उलयता ती आमचेर दवरलेली आसा सगळ्यांचेर आनी एक पळया एफिसियन 4:29 पळया एक तुमच्या तोंडांतलीं भायर सोदतात ती उतरां बेमर्यादेची जावची न्हय हय आमची उतरां कसलीं जावची न्हू बेमर्यादाची म्हणजे कसलीं वायट उतरां आमच्या तोंडांतून भायर सरता ती कसलीं उतरां बरी वायट जावची न्हू म्हणटा बेमर्यादीक आमची जावंक जाय कशी देवाच्या उतरान जाता तसली जाल्यार आमी हय जाल्यार ना इतलेंच म्हणपाचें परतेंच जाल्यार आयकतल्याक सोयगा प्रमाणे बरी देख दिता आनी फायद्याक पडटा तसलीं जावची तुमची उतरां पळय कसली जावंक जायी दुसऱ्याक फायद्याक पडटा तसली जावंक जाय म्हणटा कितें सांगता आमकां दुसऱ्याक फायद्याक पडोंक जाय म्हणटा तूं कितें उलयताय तें दुसऱ्याक बरें दिसूंक जाय दुसऱ्याक फायद्याक पडोंक जाय तसलीं उतरां आमी उलोवंक जाय म्हणटा आमी कसलीं उतरां उलयता आनी मागीर तेकाय तेचेंय मन दुखता हेचेंय मन दुखता मागीर कितें म्हणटा तें हांव तें पयलें कसलीं उतरां उलयलीं म्हाका सारकें काळजाक म्हाज्या लागली सारकी म्हणिना काळीज म्हाजें दुखलें सारकें असलें उतरां तेणी म्हाका दिलीं म्हणटा म्हणिना ताका लागून आमी जण एकल्याचेर आसा आमी कसलीं उतरां उलयता आनी कोणाचें उतर आयकता आनी कितें करता तें आनी एकदां वाचतें तुमच्या तोंडांतलीं भायर सोदतात ती उतरां बेमर्यादेची जावची न्हय परतेंच जाल्यार आयकतल्याक सोयगा प्रमाणे बरी देख दिता आनी फायद्याक पडटा तसलीं जावची तुमची उतरां पळय आमकां कितें सांगता हांगा आमकां बरें देख दिता आनी बरी उतरां जाता तसलींच आमी आमच्या तोंडांतसून उतरां भायर करपाची आं आमच्या तोंडांतसून येयली सुद्दां चुकोवन सुद्दां जाल्यार जेजू सॉरी आनी हांव म्हणची ना बोगस म्हाका म्हणल्यार जेजू रोखडोच तुका म्हाका उलोवंक शिकय जेजू म्हटल्यार तो रोखडोच तुमकां दाखयता आनी रोखडोच तुमकां पेखयताय बीन तो आमी कितें म्हणटा आमचो देव आमकां हें करिना आतां म्हाका आवय हांवें हें केलां तें केलां म्हाका देव खास लायतलो म्हाका आनी केन्नाच माफी ना हें ना आमकां तो देव तशें सांगना आमचो देव आमकां रोखडोच माफ करता आमी कितेंय केल्यार पुरो तूं बोगसोणें माग तूं बरें जालें वो कोण सांगता वो सैतान सांगता आमकां आदल्यो गोंड्यो कोण दाखयता आमकां वो सैतान दाखयता आमकां आनी आमकां जेजू सांगता आमकां तुमी फुडें पळया म्हणटा फुडें तुमचें लायफ म्हणटा बरें बरें आसा तें तुमी पळया म्हणटा हें फाटलें घेवन बसोनाका म्हणटा तुमकां देव सांगता आमी पळया आनी एक कोटेशन आमकां फाटलो घेवन कोण सांगता फाटलें आमचें घेवन बसत जाल्यार आमच्या जिवितांत फुडें बरें बरें जावपाचें आसा तें केन्ना आमकां आडोवन रावता तें पळोवया आमी आयजाया 43:18-19 पळोवया आमी आदल्या गोडिताचो आनीक उगडास करूं नाकात पुर्विल्ल्या काळाचो गोडण्यो मनान हाडूं नाकात पळय कितें सांगता आमकां आदल्या गोडण्याचो उगडास आदल्यो गोडण्यो कोण आमकां उगडापी हाडटा सैतान हाडटा आमकां देव आमचो आदले गोडण्याचो उगडास करिना आमकां आदल्यो गोडण्यो आमच्यो तुवें कितें केलां तें तुका देव केन्नाच सांगना वो तुका कितें सांगता आदल्यो गोडण्यो तुका मनान हाडटा आमी सुद्दां म्हणटा न्हू केन्ना आमी ताका आमचे इतले आमचे कोणी शेजारी आसा कितें आसा आमी ताका इतलें केलें कितलें केलें आदल्या गोडण्याचो उगडास कोण हाडटा वो
ओ सैतान हाडटा आमी कितें करूंक जाय वस्त्रे सैताना त्यो आदल्यो घडण्यो तुज्यो गेल्यो आमकां जेजून आतां बरें बरें दवरला आमची ती फ्रेंडां जाल्या आमी तें चिंतूंक जाय आमची शेजाऱ्या फ्रेंडां जाल्या आमची कोण उलयना जाल्यार ती आमची फ्रेंडां जाल्यार तांकां तूं मोगान बोल्ला म्हणपाचें आनी चेंज करपाचें वो कितें सांगता आमकां वो दाखयता तुज्या जिवितांतलें तुका पळयता पळय तुवें कितें केलां तें सगळें तुका उगडापे कोण हाडटा वो सैतान हाडटा जेजू हाडटा आमचो असले उगडापे जेजू आमकां असले केन्नाच हाडिना जेजून ऑलरेडी तुका सांगलां तुजें सगळें पास आपणीन ते खुर्सार घेवन खिळोवन मेला आनी तुका नवें जिवीत दिला तुका नवो मनीस केला तें आमी चिंतूंक जाय आमी हे पास घेवन बसपाचें न्हू तो पयला न्हू कितें सांगता आमकां तो आदल्या गोंडाचो उगडास आनी करूं नाका मनान पासून हाडूं नाका म्हणटा आमी कित्याक हाडटा मनान आदल्यो घडण्यो हा आमकां आदल्यो घडण्यो कोण याद करता तुका इतलें केलें बरें तुज्या जिवितान तुका कांयच हें करूंक ना बरें तुका बरें पडना हें ना कोण सांगता हो सैतान सांगता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय तशें आयकूंक जाय आमी आदल्यो घडण्यो आमच्यो देवान सगळ्यो नितळ केल्या आमकां सगळें पास्ट आमचें आतां आमकां नितळ जाय आमकां आतां जेजूच्या रोगतान आमकां तें सगळें आमचें धुवन काडलां आनी आमकां नवी केला म्हणूंक जाय आमी परत वाचता सिस्टर आदल्या घडण्याचें आदल्या गोडितांचो आनीक उगडास करूं नाकात पळय आदल्या गोडीचाचें तुज्या जिवितान आदी कितें जालां तुका भुरग्यांनी कितें म्हटलां बापायन कितें म्हटलां आवयन कितें म्हटलां तुका शेजाऱ्यान कितें म्हटलां तुका फ्रेंडांनी तुका कितलीं वर्सां कॉलेजीन आसतना इस्कॉलान आसतना म्हटलां तुका कामाक वयताना बॉसान कितें म्हटलां तें सगळें आमी घेवन बसलेलीं आसा आनी आमच्या जिवितान मागीर हें घेवन आमी कितें केलां आमचीच तोकडी जोड केल्या आमकांच आमी दुयेंसां हाडल्या आमच्या जिवितान आमी तें घेवन बसल्या कोडूसान सगळीं आनी त्या कोडूसाना वरी आमकां सगळें बरें आहा तें आमकां दिश्टी पडना कित्याक हे सगळें घेवन आमी बसल्या हो बार सारको तेणी म्हाका कित्याकूच म्हटलें हांवें ताका इतलें केलें तितलें केलें कितें बॉसाक हांवें कितलो हेल्प केलो कितें केलें बॉस म्हाका सोदीत कितें कितें म्हणटा आतां आमी तें सगळें आमी चेंज करूंक जाय ती उतरां आमकां कोणी कितें म्हटलां कितें केलां तें सगळें आमी काडून जेजूच्या पांयां कडेन घालूंक जाय आनी म्हणूंक जाय कितें तुका बॉस त्रास करता जेजू ताका तूं तुज्या मोगान बोल्लाय तुजे सोरेसोराचो आत्मो बॉसाचेर आसा देवान ताका अभिशेक केला सगळ्या वायटांतली ताका सुटका दिल्या आनी तेज्या जिवितान कितें कमी आसा तें ताका बोल्लाय तेज्या जिवितान थंय तुमचे भयणीक शेजाऱ्यांक तेंच म्हणूंक जाय जेजू तेजे सोरेसोराचो आत्मो शेजाऱ्यांचेर आसा घोवाचेर आसा कोण तुमकां त्रास करता ताका तुवें मोगान बोल्लाय ताका जाणवाय दिल्या जेजूच्या नांवाची आनी तेज्या जिवितान कितें कमी आसा तें तेज्या जिवितान तुवें सगळें ताका दिलेलें आसा तेन्ना कितें जातलें वो मोग तेज्या भितर वयतलो आनी तें जिवीत सगळें वायटोवें आसलें तें बरें जातलें केन्ना जातलें जेन्ना तूं उसारतलोय तेन्ना तुज्या जिवितान हें सगळें जातलें आनी आमी त्यो घेवन बसतात त्यो घडण्यो जाल्यार कितें जातलें फुडें तुका देवान बरें 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 दवरलां फुडें तुज्या जिवितान तुका कितें कितें दवरलेलें आसा न्हू तें तुका दिश्टी पडचें ना आनी तें तुज्या जिवितान घडचें ना कित्याक तूं सगळें आदलेंच घेवन बसलाय न्हू तुका फुडें बरें बरें दवरलां देवान तुका खंय वचोंक नासलें तें तुका बरें बरें खावंक मेळटलें तें तुका बरें बरें दवरलेलें आसा तुका सारकें तुज्या जिवितान यश येवपाचें आहा तुज्या जिवितान कितें हें येवपाचें आहा न्हू तें तुवें ब्लॉक करून दवरलाय कित्याक ब्लॉक करून दवरलाय तूं सगळें आदलेंच घेवन बसलाय तुका तें कितें उलयताय तूं सगळें पास्टूच उलयताय तूं म्हणिनाय म्हाजें हें पास्ट जेजून सगळें घेवन खुर्सार मेलोलो आसा आनी म्हाका हितूर पास्टान दवरूंक ना म्हाका सगळें नवें नवें दिनाय जेजू तुवें आनी हें तर तूं जेजूच्या नांवान हें सगळें कॅन्सील करताय तुका कोणी कितें कितें म्हटलां कितें केलां तें तेन्ना तुज्या जिवितान सगळें बरें बरें तुका दवरलेलें आसा तें तुका मेळटलें केन्ना जेन्ना तूं उलयतलय आनी तें सगळें तुज्या जिवितांतलें तूं पास्ट आहा कितें आसा तें सगळें तूं विसारतलय तेन्ना हें सगळें म्हाजें जेजून घेवन त्या खुर्सार मेला आनी म्हाका सुटका दिल्या आनी म्हाजें पास्ट आनीक उरोंक ना आनी तूं तर म्हणशीत जाल्यार फुडें तुका कितें देवान दवरलां तुजें प्रमोशन आहा तुका कितें पयशे कितें ब्रेल येवपाचें आहा कितें तुका जावपाचें आसा तुज्या जिवितान यश गाडी कितें तें सगळें तुजें स्टॉप जातलें कित्याक तूं आदलें घेवन बसलेलें आसा आनी फुडें बरयता पळय तुज्या जिवितान फुडें येवपाचें आसा तें कितें जाता तें पळय
पुर्विल्ल्या काळाचो गण्यो मनान हाडूं नाकात. पळयात, एक नवें कर्तव्य हांव करूंक वेता, तें घडोवन येता. दिसना तुमकां? पळय कितें म्हणटा, हांव म्हणटा तुमकां म्हणटा एक नवें कर्तव्य, एक नवें तुज्या जिवितांत तुजें बरेंपण हाडूंक चिंतता. तुका हांव बरें बरें करूंक सोदता तुज्या जिवितांत, पूण तुका दिसना? क्वेश्चन मार्क घातला. एक कित्याक म्हणटा तो क्वेश्चन मार्क घालून कित्याक सांगता तो? तूं आदल्या गोडण्याक गोड धरून रावलाय. पोरणे कितें आसा पळय तेका गोड धरून लागलाय. ते पोरणे सोडून दी. तेन्ना म्हणटा हांव तुज्या जिवितांत तुका कितें कितें जाय, बरें बरें जाय तें करतलो म्हणटा. केन्ना? जेन्ना तूं तें गोड धरून रावलाय पोरणे कितें तें सोडून दी. ते जेजूचेर घाल आनी तुका सगळें तुज्या जिवितांत यश, तुका कितें जाय तें सगळें प्रमोशन जाय सगळें तुका मेळटलें. केन्ना? जेन्ना तूं तें पोरणे तें गोड धरून रावलाय. तुजे आदले कितें कोणी म्हटलेलें कितल्या कितल्या वर्साचे सासूमायचे नडणेचे कितें घेवन बसलेले आसाय न्हू तें सोडून दी आनी तांकां मोगानूच बोर जेजूच्या. तेन्ना पळय तुज्या जिवितांत ती कशी तुका फोन करिनासलेली ती तुका फोन करून आलो म्हणटली. केन्ना तूं तिका मोगान भरतलें आनी तें सगळें तूं विसारतलोय तेन्ना. ना तर तूं तें विसरोनाय तें तुज्या जिवितांत तुका बरें बरें जेजून दवरलेलें आसा तें तुका आडखळ येतली आनी तुज्या जिवितांत घडचें ना. पळय थंय कितें म्हणटा? क्वेश्चन मार्क घातला. तुका दिसना काय म्हणटा तुज्या जिवितांत आपूण बरें बरें करपाचें आसा तें तुका दिसना काय म्हणटा. तें पास्टूच घेवन कित्याक रावलाय काय म्हणटा तूं? आमच्या जिवितांत आमी तर पास्ट घेवन रावलेले आसा जाल्यार ह्याच वेळार आमी ताका सोडून दिवया आनी जेजूचेर घालया तें पास्ट सगळें आनी जेजून म्हाका बरें बरें रस्तो दवरला त्या रस्त्यान आमी चलुया. पळय फुडें. होय, अरण्यान हांव एक रस्तो कोत्ता. पळय अरण्य पळयलां न्हू तुमी? जंगल आसता तें अरण्यान थंय कितें झाडां आसता कितें आसता थंय एक म्हणटा हांव तुमकां रस्तो करतलो म्हणटा. पळय रस्तो करतलो तसल्या जंगलान म्हणटा. केन्ना? जेन्ना तूं सगळें तुजें जिवितांतलें पास्ट कितें आसा तें सोडून दितलो, तुज्या जिवितांत कोणी तुका कितें म्हटलां तें सगळें सोडून दितलें आनी जेजूचेर घालतलो तेन्ना तुका म्हणटा आपूण अरण्यात तुका वाट करतलो. म्हणजे तुज्या जिवितांत तुका वाट ना कशी दिसता तुका सारकी. तुका काळोखूच दिसता. खंय तुज्या ऑफिसान तुका काळोख दिसता, परत तूं वयता थंय तुका काळोख दिसता. तो काळोख म्हणटा थंय म्हणटा तें वचोंक मेळना तुका. थंय आपूण तुका वाट करतलो म्हणटा. तुमी जाणा न्हू ती 12 वर्सांची वस्तुरी आसली ती मार्क 5:26-27 ती कितें कितें करताली तिका कोणी वाट केली? ते उतर उलयले ते उतरान काम केलें न्हू. तिने कितें ओगी रावली ती 12 वर्सां कश्टवताली. तिने साबार बरयला न्हू तिने 26 वर्सान बरयला तिने कितें आपूण सोबार वैजां कडेन गेली म्हणटा ती. पूण वैजां कडेन वचोन आपली दशा पास जाली म्हणटा. कांयच गूण मेळोंक ना म्हणटा आपणाक. ती सांगता पळय तिका कित्याक मेवळी पेखोणी? एकाच उतरान तिने म्हटलें कितें? हांव जेजूच्या आंगोस्तरांक हातूच लायत जाल्यार हांव बरी जातली. मुणीच रावली. तिका तुजी पेखोणी दिसताली? दिसनासली तुजी पेखोणी तिका. पूण ती मुणीच रावली आनी तिका उठोवंक जातली आसली? 12 वर्सां म्हणजे अस्कच जाली न्हू सारकी आडा जाली आसतली न्हू. जेजूचे एकूच उतर म्हटली तुज्या आंगोस्तरांक हातूच लायत जाल्यार हांव बरी जातली आनी तेन्नाच त्याच वेळार ती बरी जाली. पळय आंगोस्तरांक हात लायली. तिका वाट कोणी करून दिली? तिका वाटेन वचोंक तिका जेजू कडेन शक्ती आया आसली? तिका दुखलून वयचें पडटलें आसलें न्हू लोकांक. इतली वाट तिका करून दिली. तोच आमच्या जिवितांत आमकां वाट कोण करून चलो? जेन्ना आमी सगळें वायट सोडटली तेन्ना आमकांय वस्तो मेळटलो जेजू कडेन उतरान वचपाक आनी आमकां बरें बरें आमच्या जिवितांत जातलें. तिका जशी एका उतरान पेखोणी मेवळी पळय. तिने म्हटलें जेजूच्या आंगोस्तरांक हातूंत लाय. ते आज बडी आनी तिका वचोन सारकी जेजू कडेन वचपाक वाट केली. तोच आमच्या जिवितांत जे अरण्यात म्हणजे असली वाट ना कितें काळोख आसा सगळें आमकां थंय वचपाक आमकां वाट करतलो म्हणटा. उतर उलयता तेन्ना आनी उतरान रावता ज्यो सगळ्यो आदल्यो गडण्यो आमी सोडटली तेन्नाच. फुडें वाच पळया. सुके जमनींतल्यान नदी व्हांवशी कोत्ता. पळय सुकी जमीन आहा थंय कांयच ना येना. थंय आपूण म्हणटा उदक वास करतलो म्हणटा. पळय
सुकी जमनी पळयला तुमी न्हू ते उदक येता सारकी ड्राय जाता थंय आपूण तुमकां म्हणटा उदक येतलो म्हणटा म्हणजे आपूण तुमच्या जिवितांत कांयच उणें करचो ना जेन्ना आमी ह्यो सगल्यो आदल्यो गोडण्यो सोडून दितले तेन्नाच जाल्यार आदल्यो गोडण्यांक तर आमी गोड रावन रावात जाल्यार आमच्या जिवितांत ह्यो सगल्यो गोडण्यो येवच्यो ना आमच्या जिवितांत ताका लागून आमचें धरलेलें आसा आमी त्या वस्तूंक गोड धरून रावतली काय आमी सोडून दितली ताका लागून जण एकल्याचेर आसा आमी कशी फुडें वचपाचें तें ट्राय करूंक जाय आसली पळोवया फुडें आं जालें न्हू अरण्यात उदक पिवंक पळय कितें म्हणटा जेन्ना आमी ह्यो सगल्यो वस्तू करतली तेन्ना आमकां फुडें वाट दिश्टी पडटली जाल्यार आमकां वाट दिश्टी पडची ना आमकां कितें जाय फकत देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय शिकोवंक जाय तेचे नियाळ करूंक जाय तेन्ना आमच्या जिवितांत ह्यो सगल्यो वस्तू घडटल्यो आमी तर त्यो आदल्यो गोडण्यांक गोड धरून रावात जाल्यार आमकां जेजून बरें बरें दवरलां तें आमच्या जिवितांत आमकां मेळचें ना पयला न्हू आमच्या उतराक पावर आहा न्हू आतां आमी कितें करतलीं उतर उडयत रावतलीं न्हू प्रोवर्ब 18:21 म्हणटा न्हू आमकां आमी कितें उलयता तीच फळां घेतली आमी आमच्या जिवितांत तर आमकां तर बरीं उतरां उलोवंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आमी उलोवंक जाय आमच्या जिवितांत तर आमकां तर जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आहा म्हणटा आमी कितें उलयता तीच फळां घेतली म्हणजे आमी तर कितें उतरां उलयता तेंच आमच्या जिवितांत घडटलें आमकां तर जेजूचें उतर शिकोवंक जाय उलोवंक जाय उतरान रावंक जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय रात दीस आयकूंक जाय आनी तेन्ना आमकां वास्को मामा घेतलेलें न्हू योसुवा 1:8 म्हणटा न्हू रात आनी दीस तेचे न्याय कर म्हणटा तेन्ना तुजी कामां सगळीं शांती पावतली आनी तुका यश मेळटलें म्हणटा केन्ना यश मेळटलें म्हणटा आमकां जेन्ना तूं देवाच्या उतरान रावतलो देवाचें उतर शिकतलो देवाचें उतर रिगून रावतलें देवाच्या उतरान तेन्नाच तुका सुटका मेळटली आनी तुका यश मेळटलें आनी तुजें सगळें सक्सेस जाता आमची तर उतरां आमी चेंज करिना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमकां पेखोवणी साल्वासाव मेळचें ना आमकां कळ्ळें न्हू आतां आमी कितें थँक्यू जिजस आतां पळय कन्फ्यूज जाला आतां थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया 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 आमी तो देवाचें उतर तर उलयच ना देवाच्या उतरान आमी रावाच ना जाल्यार आमकां पेखोवणी मेळटली ना मेळची ना आमी तो संवसाराचें उतरां उलयच रावात जाल्यार आमकां कितें जातलें आमच्या जिवितांत सगळें तो सांगता तेंच आमी आयकतलीं न्हू तें सगळें आमी आयकतलीं आनी तो मागीर आमकां कितें सांगतलो तुका हें जालां तें जालां तेची आयकतलीं आमी आमकां देव आमचो कितें सांगता आमकां आपूण तुमचे सगळे दुयेंस पिडा घेवन त्या खुर्सार मेला म्हाजें आयकात म्हणटा आमचो देव आमकां सांगता तुजे सगळे दुयेंस पिडाचो आपणीन खुर्सार घेवन मेलेलो आसा म्हणटा आमी तें उतर गोड धरून रावंक जाय दीस आनी रात मेडिटेट कर म्हणटा देवाचें उतर कित्याक सांगता तो आमकां पेखोवणी जाय साल्वसाव तारण जाय तेका लागून तो आमकां कितें सांगता त्या उतरान रिगून राव उतर गोड धरून राव तुमकां म्हणटा तुमी उतर येयना आमकां आमी कितें उलोवंक तुमकां एक आहा न्हू 1 Peter 2:24 जेच्या गायांनी आमी बरी जाली जितून सगळीं आमची पातकाचो भार आपणें उबारून घेतलो म्हणटा आमकां आनी पातकी दवरूंक ना आमी आसली पयलीं पातकी जेन्ना आमी जेजूक सोद मारलो तेन्ना आमची जेजून आमची सगळीं घेवन दुयेंस पिडा घेवन तो खुर्सार मेलो आनी आमकां सगल्यांक सुटका पेखोवणी साल्वासाव तारण दिलें आमकां कितली दिलें पळय वांगडाच तेणी सारको आमी सोद मानता तेचेर आतां तुमकां पेखोवणी मेवळी न्हू सगल्यांक कळ्ळें न्हू कितें तरी शिकली न्हू देवाचें उतर उलोवंक जाय कशें तें थँक्यू जिजस टायम थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया 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 आमी सगळीं तो एका सगळें ना आमच्या माथ्याचेर हात दवरया आनी सोरेसोराचो आत्मा म्हणया आमी कोणाक कितें आहा कितें आहा तें सगळें तुमचें नाश जातलें आनी कितें दुयेंस आहा पिडा आसा तेचो नाश जातलो आनी तुमकां तुमचो सगळो अभिशेक येतलो देवाचो सोरेसोराचो आत्मो म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिशेक केला आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली
श्रापातली सुटका दिल्या. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली श्रापातली सोडयल्या. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली म्हाका सुटका दिल्या. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली श्रापातली सुटका दिल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. आर्गा तुका जेजू आयच्या ह्या सोबीत दिसा पासून तुका आर्गायता. तुवें ह्या बबिनाक कितें जाय तेंच तुवें शिकयलां. ह्या तोंडांतून पळयतात न्हू, ह्या तोंडांतून उलयलां तेंच तांकां घरचेवन शिकयलां म्हूण तुका आमी आर्गायता. आमच्या उतराचो पावर आमकां तांकां शिकयलाय तुवें आनी त्याच उतरा वरवीं तांकां तुवें सुटका दिल्या. आमकां आनीक ह्या संवसारांत खंयचेंच एक उतर ना सुटका दिवच्याक. फकत तुजेंच उतर आमकां सुटका पेखवणी दिवच्याक आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. आदल्या आमी घडणेच्यो घेवन बसल्या त्यो आमी सोडून दिल्या आनी तुवें आमच्या जिवितांत बरें बरें करीत आसाय म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. आनीकूय सोम्या जायतीं भाव भयणां आहा तांकां पेखवणी इलींग ऑले साल्वसांव तुवें दिलेलें आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तशेंच सोम्या ह्या आंगर आसलेल्या सगल्या भाव भयणांक आनी येवपाचीं आसा तांकांय तुवें ऑलरेडी आशिर्वादान बोल्लां आनी तांकां एकामेकाचो मोगूत करूंक शिकयला म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केला. आमेन, आमेन. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया.